विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। वेळगे सुर्लाच्या साई समर्थ स्पोर्ट्स क्लबान चला पासयेक ह्या ही खासा बायलां खातीर कार्यावळ आयोजीत केल्या। ही पावसाळी मॅरेथॉन 4 ऑगस्टाक जातली। गोयचे मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळीक हजर आसतले। RDX गोवा खातीर सुर्लाच्यान चंदू मांद्रेकर। साई समर्थ स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाचे एक वांगडी इतले सांगूंक सोदता तुमकां की आमी फर्स्ट टायम एक वेगळो असो कॉन्सेप्ट महिलां खातीरूच फक्त आयोजीत केला आनी तो आसा चला पासे मारया 2 किलोमीटर आणि आमी तेज्या खातीर खुबशी एथलेटीक प्रायजीसूय दवरला आणि तुमी उत्स्फूर्तेन ह्या कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतली अशें म्हाजें तुमचे कडेन विनंती आसा। धन्यवाद। माझे नाव विष्णू भोमकर। हांव साई समर्थ स्पोर्ट क्लब अँड कल्चरल असोसिएशन वांगडी। हांव आमचे सरपंचाचे सुर्ला सरपंच धन्यवाद म्हणटा, तशेंच वेळगे सरपंचाचे धन्यवाद म्हणटा। तुमचे कडेन इतलेंच मागता की ही स्पर्धा मॅरेथॉन रेनी रन वेळगे सुर्ला ऑल गोवा आसा, तुमी पार्टिसिपेट जावपाचे। आणि आमचे चीफ गेस्ट आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तशेंच आमचे PI पुलीस गोवा आर्म पुलीस PI श्याम धुरी, तशेंच आमची PI गांवची रेश्मा शिरोडकर गोवा आर्म पुलीस। समर्थ स्पोर्ट्स क्लब यांच्यानी आयोजित केल्ले मॅरेथॉन स्पर्धा जी वेळगे आणि सुर्ला ह्या दोनूय पंचायतींनी तेका तेंको दिल्लो आसा। आणि अशी स्पर्धा जी आसा ती फर्स्ट टाइम वेळगे सुर्ला पंचायतीन सपोर्ट दिवन आणि साई समर्थ स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्या। तिका आमचो फुल सपोर्ट आसा आणि आमी सुर्ला आणि वेळगे ह्या दोनूय गांवच्या भुरग्यांक जाणट्यांक जेंकां रनिंगेन इंट्रस्ट आहा, मॅरेथॉन स्पर्धेन भाग घेवपाक इंट्रस्ट आहा, तांकां सगळ्यांक आव्हान करता की हो जो उपक्रम साई स्पोर्ट्स क्लबान हे केला, तयारी केल्या ह्या मॅरेथॉन स्पर्धेची, ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो। फायनान्शियली सगळ्यांनी सपोर्ट करचो। फायनान्शियली वेळगे सुर्ला पंचायतीने सपोर्ट करपाचे प्रयत्न चालू आसा। आमी प्रत्येकाक सांगत आसा, त्या खातीर आमच्या गांवच्या दोन्ही वेळगे सुर्लाचे लोक जेन्ना भाग घेतले तेन्ना ही स्पर्धा बरी जातली आणि ती बरी स्पर्धा आमकां करपाची आसा। त्या खातीर सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो। सुर्ला आनी वेळगे पंचायतीन फुल सपोर्ट केला। आमी साई स्पोर्ट्स क्लब साई समर्थ स्पोर्ट्स क्लब हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी आनीकूय जागृती करची आणि बऱ्यापैकी स्पर्धेचे जे आयोजन आहा ते बऱ्यापैकी व्यवस्थित करचें।